पूण देव कितें दिता जाणाय, तो आमकां भितरल्यान जेन्ना आमी आपलेपणांत रावंक लागले की ना तेन्ना आमी दिना, आनी हे भाशेन भितरल्यान मागीर आमी सारकी फुगार जाता. ताका लागून मागीर आमकां दुयेंसां स्टार्ट जाता. राग भितर दवरलो की ना मागीर आमी तातूंत रागान बरोन आनिकूय राग आमचे भितर शिजोवंक लागता. तो भायर कहो दिवपाचो, तर तो भायर दिवपाचो न्ही, तो देवाक दिवपाचो. देवाक दिलो की ना तो रोगडोच तो राग काडटा आनी तो आमकां शांतीन भोगता. आनी हे परी आमी दुसऱ्यांगेर गेलीं की ना, आयज जेजून सांगलां ते प्रमाणे आमी जेजू सगळें दोत्तेल्या तें आयकोता, तितलें कोत्ता तितलीं, आनी तांकां मागीर तो आमचें हें सगळें बरेंपण दितलो. मेलिल्ल्यांक जिवंत करतलो. मेलिल्लीं म्हणजे कितें, सारकीं कासावीस जाल्लीं आसा, इतलीं भरोन आसा, नाका जाल्लीं चलता, ती मेलिल्लीं आहा न्ही के वतीन. तांकां सुटका मेळटली, शांती मेळटली. ताच्या घरांत आमी हे भाशेन शिकता आनी तांकां ही शांती मेळटा. ती माणसुकीची ना जाल्यार ही शांती तूं जे सवय येतली तूं फुडें वच. तांकां आसूं न्ही तशींच, कित्याक आपलेपणान जी येतात तांकां आनी दुसरो उपाय कांय ना. जेन्ना ती सोयरणांत आयली की ना, तो भुरगो बापायचें सगळें घेवन आपणाक जाय तशें मोजाक मारतलो. मागीर तो सोयरणांत आयलो आनी म्हणूंक लागलो, आतां हांव पोत्तून वेतलो म्हज्या बापाशी, बोगसणें मागतलो. आनी हे परी जेन्ना ती तयार जातली तेन्ना तांकांय बरेंपण मेळोंक लागतलें.